श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाच्या 550व्या वर्सा निमतान 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर मेरेन वेगवेगळ्यो धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक कार्यावळी जातल्यो। शुक्रारा 28 तारखेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तुकी श्रीरामाच्या दक्षिण आशियेंतल्या सगळ्यात व्हडल्या पुतळ्याचे अनावरण जातले। सध्या या मूर्तीचे काम पुराय जाल्ले आसा। या सुवाळ्याक सुमार 20 ते 30 लाख भाविक हाजिरीला येतले। आम्ही आसात पर्तगाळी हांगा 77 फुटांचो श्रीरामाची प्रचंड मूर्ती ही तयार झाली। आज सकाळ फुडें जवळ 3 वरांचेर तांणी सगळे आवरण जे आवरण असले वयर चडपाचें तें काडलां आनी ताका लागून ही सबन प्रत्यक्ष 77 फूट उंचीची श्रीरामाची मूर्ती आमकां पळोवपाक मेळटा। फाल्यां सावन सुरू जावपी ह्या महोत्सवाक 550 वर्सांच्या ह्या महोत्सवाक सबन तयारी पूर्ण जाली आसा। देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 28 तारखेर ह्या मूर्तीचे अनावरण करतले। लाखो भक्तगण ह्या जाग्यार येतले। लोकां खातीर मठान आनी सरकारी पातळीचेर पुराय वेवस्था जाल्ली आसा। गोंयाक बरें एक पर्यटक स्थळ हे जावपाची सारकें जाल्लें आसा। हाचे खातीर गोंयची आनी काणकोणची प्रगती जातली। गोंयच्या सगळ्या लोकांनी ह्या जाग्यार येवचें आनी ह्या श्रीरामाचें दर्शन घेवचें अशें आयोजकाचें म्हणणें आहा। गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमार।